आज मेजर एक विषय असतो खेत्याचो आणि माकडांचो. आज जे भरपूर प्रमाणात जे शेतकरी आसा तांकां ही लागले कडेन आसा आणि जे इल्ड जे आसा ते टोटली कमी जाल्ले कडेन आसा. तर हेजे खातीर कितें गव्हर्मेंटान विचार केल्ले कडेन आसा? प्रिव्हेंटीव कितें तरी करपाक जाय. जो आमदार उलयता तातूंत तथ्य आहा अशें दिसता. यील्ड पसून जर बरी व्हेरायटी वापरली जाल्यार माकड येवन ती क्रॉपूच पयलीं काबार जाता. सपोर्ट प्रायस आमी दिवन पसून तातूंत सोल्युशन मेळना. एट प्रेझंट स्पीकर सर एक शेतकरी आधार निधी म्हणून आहा तातूंत 25,000 रुपया पर हेक्टर आमी दितात. बट आय ऑल्सो फील दॅट मे नॉट बी सफिशंट. इतलें सगळें करून जर 25,000 तांचे एक हेक्टराक म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटरांक 25,000 दिवप ते कमी जावंक शकता. सो ताजे खातीर आमी बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन काडटले अशें हांव ताका एश्युरन्स दिवंक सोदतां. पुण्या सारकी कंपनी आनी खंयच्यो कंपनी येतात आनी त्यो नवे हे दवरतात. तांकां अनेक काम दिवपा खातीर करपाक केल्लो काय कितलीं जाणां मेळ्ळो. तुमी आतां म्हणटात की प्रोसेस जातलो 2-3 वर्सांनी. पूण ते मिनिस्टरान हांगा सांगलें कितले म्हयन्यान जातलें, कितले म्हयन्यांनी शेतकरी करोडपती जातले अशें सांगपाचो प्रयत्न जाल्लो. पळय शेतकाराचो इन्कम डबल करचो 2022 मेरेन हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी प्रधानमंत्र्याची येवजण आहा. हे सगळे स्टेटींनी इम्प्लिमेंट करचें पडटलेंच. इन्कम डबल करप. इन्कम डबल करप म्हळ्यार आतां करोडपती करप अशें न्ही. तो कितें आज जोडटा जे आदल्या मंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें तशें हांवूय बी खूब काडटालो ताजें. पूण हाजे फुडें एक कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चरान रिव्होल्युशन गोंयांत करप हाजे खातीर आमी कटिबद्ध आहा. आनी ताजी हांव डिटेल तुका फाल्यां सगळें सांगता कशें आमी करूंक सोदता तें. I am just telling you that there is already one agricultural policy draft. Policy Munti, let all these things come in that policy and let it be done. I am just bringing it to the notice of the minister. Speaker sir, I would like to assure the honourable member that we are in the process of making this agriculture policy. In this there are several other initiatives that we intend to take. One of which is using or creating Brand Goa. Brand Goa म्हणटा तें आज खपता. So what is this Brand Goa? It is about गोंयकारपण. It is about pride. To channelize this pride to get premium for Goan farmers. This is one of the ideas behind making a brand. Second is organic farming. Third is floriculture. Fourth is something like creation of horti hubs. I will give this in detail tomorrow in the demands. But having a solid agricultural policy will take a little time, but what will come may be slow, but it will be steady and it will remain and it will bear fruits. I can assure you that.